रस्त्यांच्या फोंडकुलाक लागून वचूंक लागले लोकांचे जीव। पीडब्ल्यूडीची व्हॉट्सएप सर्व्हिस फेल। सीएम सांगता रोड सेफ्टीच्यो गजाली। पीडब्ल्यूडी मंत्री म्हणटा आनीक 8 दीस। गोयचो सुपुत्र संवसारांत फामाद न्यूरोसर्जन दोतोर प्रेमानंद रामाणीक गोमंत विभूषण पुरस्कार। समाजांत जातीवाद सोंपचो म्हण रामाणीचो उलो। गोय प्रदेश काँग्रेसीचो सिनियर फुडारी प्रताप सिंग राणे फुरियोज। काँग्रेसीन भारताचे अर्थीक वेवस्थेचेर दवरिल्ले कार्यशाळेक ताका आपयलोच ना, आपल्याक आमंत्रण दिवंक ना म्हण दाखयले उलोवन। म्हापसा अर्बन बँकेची 54वी आमसभा वादळी। शेअर होल्डरांचो आनी बँकेच्या मॅनेजमेंटा मदीं वादावादी। तापिल्ल्या वातावरणात पास जालो आमसभेचो अजेंडा। ब्लू फ्लॅग सर्टिफिकेशना विशीं सत्ताधीर पक्षांत ना एकमत। पर्यावरण मंत्री काब्राल म्हणटा ब्लू फ्लॅग बरो। कुठ्ठाळची आमदार म्हणटा ब्लू फ्लॅगाक लागून तयार जाला रापणकारांचो प्रश्न। आनी गोवा कबड्डी रेफ्री पॅनलान राज्य कबड्डी संघटनेचो काढलो फोग। कोणूय रेफ्री म्हण रावता उबो। मुख्यमंत्र्यान लक्ष घालून राज्यांतली कबड्डी वाचोवची म्हण पॅनलाचो उलो। रस्त्यांच्या फोंडकुलाक लागून लोकांचे जीव वचूंक लागल्या, मात सरकारा कडेन फोंडकुलांचेर उपाय ना। मुख्यमंत्री रोड सेफ्टीच्योच गजाली सांगता। पीडब्ल्यूडीची व्हॉट्सएप सर्व्हिस फेल। भोमाच्या एक्सिडेंटाचो फोटो पीडब्ल्यूडीक पाविल्लो, मात न्हिदिल्ल्या खात्याक निमाणे मेरेन जाग ना। भोमा एक्सिडेंटा उपरांत पीडब्ल्यूडी मंत्रीच सायलंट। गोवा सेफ्टी फोरमान 2 वर्सां फाटींच फोंडकुलांचो विचार करून प्रस्ताव दिल्लो। सरकारान तेन्ना ताचो विचारच केलो ना। आतां ताजेर जॉयंट मिटींग दवरल्या। आता रस्त्यावेली फोंडकुलां लोकांचे जीव घेवपाक लागले। शुक्रारा सांजे उसरा बोमा फोंडकुलाक लागून जाल्ले एक्सिडंटांत कुमार जुवेचो 26 वर्साचो प्रितम शेट हो तरणाटो गेलो। रस्त्याच्या फोंडकुलांचेर सरकारा कडच्यान कांयच उपाय येना। गोवा सेफ्टी फोरमान फुडाराचो विचार करून 2 वर्सां पयलींच ह्या विशयाचेर सरकारा कडेन प्रस्ताव दिल्लो, मात ताचेर विचार जावंक ना। मुख्यमंत्र्यान फाटल्या सप्तकांत गोवा सेफ्टी फोरमाच्या प्रस्तावाचेर संबंधीत घटकांक बरोबर घेवन जॉयंट मिटींग घेवया म्हूण खंय सांगलां। आमी गोवा रोड सेफ्टी फोरमान खूब हेजेर प्रयत्न केलो। गेली 2 वर्सां आमी सातत्यान काम करता, सगळ्या ऑथॉरिटींक सांगता की कशो हेजेर सोल्युशन। 2 वर्सां पयलीं हांवें गव्हर्मेंटाक सांगलेलें, एक आमचो फ्री हें केल्लो सपोर्ट एक्सटेंड केल्लो, अनकंडिशनल सपोर्ट हांवें गव्हर्मेंटाक एक्सटेंड केल्लो की आमचे कडेन हांवें गेली 20 वर्सां हांव रोड सेफ्टीचेर काम करता, आमचे कडेन हें सगळ्यांचें सोल्युशन आसा आनी आमी वांगडा हें सोल्युशन काडुया म्हणून। तर सरकारान खंय हेजेर लक्ष दिवना। आनी आतां पयर गेल्या बुधवाराक म्हाजी सीएमा वांगडा मिटींग जाल्या। हांवें मेमोरंडम दिला सीएमाक आनी सीएमान म्हाका सांगलां तेजेर की आपूण एक जॉयंट मिटींग घेता पीडब्ल्यूडी प्रिंसिपल चीफ इंजिनियरा बरोबर, डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टा बरोबर आनी डीजीपी बरोबर। तर हांव आतां मिटींगेची वाट पळयता। तुमी सिवरेज वेस्ट मॅनेजमेंट डिपार्टमेंट तयार केला, तुमी GSIDCचे तुमचे कडेन एक डिपार्टमेंट आसा, तशें एक मे बी टेम्पररी फुडल्या 2-3 वर्सां खातीर एक रोड सेफ्टीचें डिपार्टमेंट करा। हे सुवातेर आदी एक्सिडंट जाल्यात, आनीक एक्सिडंट जावचे न्ही म्हूण येरादारी करप्यांक शिटकावणी दिवंक थंयच्या एका तरणाट्यान फोंडकुलांत झाड लायिल्ले। एक्सिडंट जातकीच 108 खंय उसरा पावली। एक गाडी आवाज येयलो, मोठो आवाज येयलो आनी आमी वयर येयले जाल्यार पळय जाल्यार गाडी पडोंक ना, ती आवाज येयलो म्हणजे गाडी खड्ड्यान पडली आनी ती गेली। दुसरी आमी कितें केलें, ताका सांगलें फ्रेंडा म्हाज्या, तें आमी म्हटलें भितर माती जावं म्हटलें कितें घालुया। आमी कितें केलें, ताळे काडले आनी थंय लायले म्हणजे कोणाक सेफ्टी तितून पडपाक जायना म्हणून। आनी घातले भितर आनी आमी येयले सकयल येयले आनी एक अर्द वरान आमकां म्हाका फ्रेंडान फोन केलो की कोण तरी पडलो आनी गेलो म्हणून। आमी धांवन वयर येयलो, आनी पळयत जाल्यार तो एक्सिडंटान तो खड्ड्यान पडोन थंय बसून पावलो आनी ताका समज हें फुटलां तेजें। 108 येवपाक मातसो टायम लागलो, चड टायम जालो म्हणजे अर्द वरा पेक्षा चड टायम लागलो। कित्याक हांगांतल्यान एक 20 मिनटां ते 15-20 मिनटां खूब ताका येवपाक मडकयच्यान।
बॉमातले ह्या फोनकॉलाचेर उपाय काडचो म्हूण PWDचे व्हॉट्सॲप सर्व्हिसेचेर 20 सप्टेंबराक फोटोय पाविल्ले. फोनकॉलांक लागून एकल्याचो जीव गेलो म्हूण परत मॅसेजूय धाडल्या, मात ताचेर जाप ना. एक्सिडेंटाक कोण जबाबदार? हांवें 20 सप्टेंबर ह्या दिसा जो PWD मिनिस्टराक व्हॉट्सॲप नंबर जो दिलेलो तेजेर हांवें कंप्लेंट फॉरवर्ड केलेली. 20 सप्टेंबराक हांवें आमच्या गांवांत 2-3 कडेन खड्डे पडलेले आहेत त्या रस्त्यांचे हांवें फोटो क्लिक केले आनी तेंच्या तेणें जो व्हॉट्सॲप नंबर दिल्लो तेजेर हांवें धाडले आनी सगळें मेन्शन केलें की अर्जंट एटेन्शन म्हणून आनी तशेंच लोकेशन सुद्दां धाडलेलें. मिनिस्टर बाबान सांगलें की हेजेर आपूण 48 वरांनी एक्शन घेतलो. 8 दीस जाले एक्शन तर जावपूच ना. फायनली रिजल्ट कितें जालो? आमकां एका मनशाचें लायफ पगडुचें पडलें. हांव मिनिस्टराक इतलेंच विचारूंक सोदतां, हे निग्लिजन्साचो जबाबदार कोण? सरकार जबाबदार, कॉन्ट्रॅक्टर जबाबदार का आनी कोण जबाबदार? रस्त्यांच्या फोनकॉलांची जबाबदारी पावसाचेर घालून सरकार आदींच मेकळो. आतां फोनकॉलांचेर उपाय काडटा म्हूण उतर दिवचें सोडून मुख्यमंत्र्यान हेल्मेट सक्तीचो मंत्र दिलो. ट्रॅफिक नेम पाळात म्हणून मुख्यमंत्र्याचो सल्लो. पळय एक्झॅक्टली तो कसो एक्सिडंट जालो म्हाका खबर ना, बट हांव तरी सांगता म्हणजे मरे रस्ता सुरक्षा सप्ताह सुरू आसतना वी नीड टू टेक द प्रिकॉशन्स. आमकां खबर आसा की रस्त्याची कंडिशन थोडी वायट आसा ही जाणा, तरी सुद्दां रस्त्यार गाडयो चलयता आसतना भुरग्यांनी काळजीपूर्वक चलोवप, हेल्मेट वापरप हाजें अत्यंत गरजेचें आसा. म्हाजी सगळ्या युवकांक रिक्वेस्ट आसा की तांच्यांनी हेल्मेट वापरप आनी रस्त्याचेर सगळे रुल्स एंड रेग्युलेशन्स पाळप हें अत्यंत गरजेचें. परवरे आनी म्हापश्या फोनकॉलांक लागून सदांच एक्सिडंट जाता. कोण ना कोण फ्रॅक्चर जाता. परवरी आमकां खुबशे एक्सिडेंट जाल्या, मेजर एक्सिडेंट जाल्या. म्हापश्या आमचो परवरकार एकटो हिज वायफ गॉट अ मेजर फ्रॅक्चर. These instances don't seem to be bothering the present government. I think we need to understand the state of affairs. एक चली बस स्टँडार नाचलें जाल्यार नेक्स्ट डे तो पॉट फिल अप जालो. म्हणजे वी विल हॅव टू आस्क गर्ल्स फ्रॉम एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी टू कम अँड स्टार्ट डान्सिंग ऑन दोज रोड्स, or we'll have to request this girl who came there and did something over there which was very much welcomed by the common man. I think to allow her to do it everywhere and get the government open their eyes. बॉमा एक्सिडंट जायत सावन PWD मंत्री दीपक पावसकार सायलंट. घरा कडेन सोदूंक गेल्यार थंय ना, फोन केल्यार फोन उखलिना. एक्सिडंटाक आनीक आमंत्रण नाका म्हूण बॉमातल्या लोकांनी फोनकॉल भरून काडला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयचो सुपुत्र संवसारांत फामाद न्यूरोसर्जन दोतोर प्रेमानंद रामाणीक गोमंत विभूषण पुरस्कार दिवन भोवमानीत केलो. फोंडेच्या कला मंदिरात हो सुवाळो जालो. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे आनी विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. समाजांत जातीवाद सोंपचो म्हण गोमंत भूषण दोतोर प्रेमानंद रामाणी उलयलो. पुरस्काराच्या सगळ्या निधीचो वापर वेगवेगळ्या सामाजीक कार्या खातीर करतलो म्हण ताणें जाहीर केलें. आपल्या असामान्य कुशळकायेन गोंयचें नांव पुराय संवसाराक पावोवपी दोतोर प्रेमानंद रामाणीक गोंयचो सर्वोच्च पुरस्कार गोमंत भूषण फावो जालो. I am extremely grateful to our Chief Minister and the Cultural Minister. We have spared no effort in organizing the function so meticulously in my Karma Bhumi Ponda. I will utilize part of these funds from this award for the welfare of the inmates of the Lhasa. The remaining amount I will utilize for the benevolence of the people of Goa. So far, my efforts have been geared towards the education, discipline, and wellness of the youth. My attention henceforth will include and focus more on the older generation. I plan to visit from place to place, holding seminars, explaining and presenting ideas and themes of a healthier, active lifestyle, and highlight the need to strive towards a social harmony by discarding the discriminatory social evil of caste system. Swami Vivekananda has said, only the level-headed and calm man with good judgment can behave with sympathy and love and do good work for the others without any expectations. या वेळार
मुख्यमंत्री सावंतान दोतोर रामाणीच्या योगदानाचेर उलोवप केले. आणि आमी तेंचेर उलयच तितके कमी. पण हांव एक गजाल मुद्दामून सांगतलो. एक संस्कृत भाशेन एक सुंदर अशें सुभाषीत आसा. विद्वत्तम च नृपृत्वम न एव तंतुल्ये कदाचनम स्वदेशे पूजती राजा विद्वान सर्वत्र पूजती. म्हणजे विद्वान आणि राजा हाची तुलनाच जावंक शकना. राजा हो फक्त त्या राज्यातूच त्याचो सत्कार जाता आणि विद्वानाचो सत्कार व सर्वस्वी सगळ्याक जाता. म्हणून तर डॉक्टर रामाणी हांचो सत्कार म्हणजे आमी हंगेरिया हांगासर तांचेर एखादें पोस्टल तिकीट काडलें वता. म्हणून तर US सारकेल्याक वचून म्हाका दिसता तांकां मानाचो पुरस्कार दिलो वता. पोलंड हांगासरल्या राज्यांतल्यान तांच्या खातीर मानाचो पुरस्कार दिलो वता. डॉक्टरी क्षेत्रांत वैद्यकीय क्षेत्रांत शिखर गाठिल्ल्याचे बरोबरूच सामाजीक क्षेत्रांत जें योगदान दिल्लें आसा तें खूब ताजें तोखणाय करपा सारकें आसा. कारण डॉक्टर रामाणीचें बाकीच्या कोणाच्या खातीर सोडून दी, पूण गोंयकारां खातीर खास करून अंत्रुज महालांतल्या लोकां खातीर जें कॉन्ट्रिब्युशन आहा तें कोणूच विसरपाक शकना. प्रुडंटा खातीर फोंडे सावन स्वप्नील तारी. गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो सिनियर फुडारी प्रताप सिंग राणे पक्षाचेर फुर्योज जालो. काँग्रेसीन कार्यकर्त्यां खातीर भारताच्या अर्थीक वेवस्थेचेर कार्यशाळा दवरिल्ली, मात राणेक आमंत्रण दिवंकूच ना. राणे अकस्मात कार्यशाळेक पावलो आनी अशें कितें आसा म्हण आपल्याक खबरच ना म्हण उलोवन गेलो. काँग्रेसीचेर हरशीं फोग काडप्यांच्या हातांत ह्या घडणुकेक लागून आतां आयतेच कोलीत सांपडलां. I was in the dark. I am not aware of this meeting. Until Mr. Sheikh happened to phone me and I was busy with my accounts. I said, I should come in. देशात सद्याक जी आर्थिक मंदी आसा ती मॅन मेड म्हूण अर्थतज्ञ प्रसन्न उट्टगी आणि मनोज कामतीची मोदी सरकाराची टिका. गोंय प्रदेश काँग्रेसीन कार्यकर्त्यां खातीर सध्याच्या भारताच्या आर्थीक वेवस्थेचेर सेमिनार आयोजीत केल्लो. काँग्रेस देश पावण्यार कोलमडिल्ल्या आर्थीक वेवस्थेचेर धरणे आयोजीत करता. त्या खातीर कार्यकर्त्यां खातीर ही तयारी. That has put the entire mining industry in a doldrum. And since then, we have been noticing within Goa, literally lakhs of people have lost their livelihood. But if you look at last 2 years figures, 100 रुपया जर देशात आयले जाल्यार इंडस्ट्रियल सेक्टराक फक्त 35% मेळ्ळे आणि 65% went to service. That means Make in India has failed. Make in India could not reach up to the mark. काँग्रेसीचो राष्ट्रीय म्हणयारो गौरव वल्लभानुय देशाच्या GDPचेर दुबाव उक्तायलो. If I will tell the audience that GDP is not 5%, it is 0%. Why? Because in GDP calculation, only formal economy is taken into consideration. Informal economy, as per State Bank of India, is dipping down by around 7% per year. So, and in our country, more or less 50-50 formal, 50 informal. So when 50% of the economy is coming down and you are just saying that 5% GDP, this growth is only of formal economy. It is not of informal economy. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. म्हापसा अर्बन बँकेचो विलिनीकरणा वयल्यान पयली वाद चल्ला. तातूंत 54वी आमसभा सामकीच वादावादीची आनी तणावाची जाली. शेअर होल्डरांक हेर कांय मुद्द्यांचेर चर्चा जाय आशिल्ली. शेनवारा जाल्ल्या ह्या आमसभेत एकामेकाच्या आंगार वचून आरोप प्रत्यारोप बोवाळ आनी आक्षेप आसतनाच तणावग्रस्त वातावरणात बसकेचे एजेंडा पास जाले. तातूंत बजेट पास करप, ऑडिटर नेमप आनी 2018-19चो रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट पास करपाचो एजेंडा पास जालो. एजीएमात शेअर होल्डरांक कांय वेगळ्या विशयांचेर चर्चा जाय आशिल्ली. ना तो म्हणजे तुम्हीच सांगता की फाटल्या स्पेशल जनरल बॉडी मिटिंगेक सांगले RBI आमच्या फाटसून लागला बेगिना मर्जर करपाक जाय जाल्यार आमी लिक्विडेशनाक वयता. आमी तांकां त्या पॉयंटाचेरूच सांगलेले की तो जो आहा पळय कन्फर्म करपाक जाय. ते मिनिट्स कन्फर्म जावंक ना अजून. सांगले तुमकां की तुमी हो लास्ट मीटिंग ते मिनिट्स केन्ना कन्फर्म करता ते इतलेंच सांगता. लास्ट येवो बीन करता का पयलीं करता ते सांगूंकूच तयार ना. बोर्ड ऑफ डायरेक्टरान आमसभेत थारिल्लो अजेंडा पास केलो. अजेंडा कुशीक दवरून
चेअरमॅनचो अपमान करून, डायरेक्टरचो अपमान करून आणि इतर बाबडे थंड जे शेअर होल्डर असतात आणि डिपॉझिट असतात त्यांचो अपमान करून मध्ये धावप आणि मिटिंग उधळपाचो प्रयत्न करतात. प्रुडंटा खातीर म्हापशेच्यान श्यामसुंदर फडते. राजकारणात कोण कोणाचेच दुस्मान नासतात हे खरे, पूण इश्टूय नासतात. एक वेळार खांद्याक खांदो लावन भोंवपी विजय आनी मायकलाचे सध्या बरेच पेटला. दुसरे वटेन रोहन खंवटेचे मायकला वांगडा वाजला. मायकल पर्वरे मतदारसंघातल्या सुकूर पंचायतीत मेतेर जाता म्हण रोहनाचे सणकला. पंचायतीन जितले डाग आशिल्ले पंच वांगडी आसात तांकां आपल्या वांगडा व्हरचे म्हण रोहनाचो मायकलाक तोमणो. एका वेळार रोहन, विजय आनी मायकल लोबो इश्ट ही गजाल कोणाकडच्यान लिपिल्ली ना. मात राजकारण कोण कोणाचो आसना ही गजाल स्पष्टपणान ह्या फिल्डान दिसता. पक्ष बदलप, इश्ट बदलप सगळे आयले. मायकल आनी विजयाचे हालींच पेटला सोनसोडो निमीत. जाल्यार आतां रोहन आनी मायकलाचे वाजला. कारण सुकूर पंचायतीचे राजकारण. मायकल खंय सुकुरात मेतेर जाता. ताणे पंचायतीन जितले डाग आशिल्ले पंच आसात ते व्हरचे म्हूण रोहनान तोमणो मारलो. आणि गार्बेज मिनिस्टर नवो आयला. ही इज ऑल्सो क्लिनिंग गार्बेज. So I think if he is also shown interest in cleaning the garbage of the panchayat by taking some members who are tainted enough, I'm happy that he is cleaning, helping us achieve the theme of Swachh Bharat, Nitar Goy and Clean Porvorim. कित्याक स्वच्छता हेच करून जायना. We need to also include that the Swachhata comes in the people who are having allegations and tainted things. If that is being taken by the garbage minister by taking a proactive initiative, I think it's a good initiative is taken to help us clean Porvorim. परिकराचो विचार सोडून आमकां मंत्री पदावेल्यान काडपाक पड्ड्या फाटल्यान सुत्रां हलयतल्यांक खंय काळूच बुद्ध शिकयतलो म्हूण रोहनान वक्तव्य केला. Who are those who backstab? Is it the BJP party that backstabbed you, or the politicians, or your friends? See, whoever has played the games is not, it was behind the curtain, but when the curtain opened up, whoever it might say today, how ashillo, have been a part of the game. So it's karma comes back to you as maka phale tuka. So it's life goes that way. So for me as Rohan County, I work towards the people. रोहन सद्याक तिसवाडी आणि बार्देस तालुक्यात तयारेक लागला. जाल्यार मायकलूय नेट धरून फुडें सरला. ताका लागून राजकीय जुगलबंदी सुरू जाल्या. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. ब्लू फ्लॅग सर्टिफिकेशना विशीं गोंयच्या सत्ताधारी आमदारांचेच एकमत ना. पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल म्हणटा कोण तरी लोकांची दिशाभूल करता. ब्लू फ्लॅग जातकीच दर्या देगे वयल्यो सगळ्यो गजाली जाग्यार पडटल्यो. दर्या देग फकत रापणकारांचीच न्ही तर लोकांकूय ताचो उपेग जावंक जाय. कुठ्ठाळची आमदार एलिना म्हणटा रापणकारांक कुशीक काडू नाकात. तांच्या पोटापाणयाचो प्रश्न आसा. बेरोजगारीत आनीक भर नाका. कॉन्सेप्ट एक रॉंग जाला. ब्लू फ्लॅग इज समथिंग विच इज गुड. जगान ब्लू फ्लॅग आसा ते मरे खंय तरी कोण थोडेशे कितें तरी ऑब्जेक्शन हाडटा. आय थिंक वी हॅव टू मिसगायड जाल्ले. ब्लू फ्लॅग केले जाल्यार तुका सगळो सिस्टम वील फॉल इन प्लेस. तुझे फिशींग जेटी फिशींग ट्रॉलर्स जे आसा वो फिशींग रापण आसा तेंचे एरिया माग जातले, दुसरे एरिया माग जातले आनी सिस्टम करतलो. बीच सगळ्यांक यूज करूंक मेळटा. बीच म्हणटा फक्त रापणकारांचेच न्ही, पब्लिकाची तेंची तेंची चड आसतली. पूण दॅट इज फॉर द बिजनस एक्टिविटी. पूण एज अ लेजर एक्टिविटी लोकांचे लोकल लोकांचे आसा, बाकीचे ट्युरिस्ट लोकांचे आसा. सो इट इज ब्लू फ्लॅग म्हणल्यार गव्हर्मेंट मेंटेन्स द स्टँडर्ड्स ऑफ वॉटर. कंट्रिब्युशन जायना आनी ऑल दीस इज टेकन केअर ऑफ. थिंगा शावर रूम्स आसतले, टॉयलेट्स आसतले, सेक्युरिटी आसतली, मागीर तुझे लायफ गार्ड आसतले सारके. सो दीस इज पार्ट ऑफ ब्लू फ्लॅग. बट येस, ब्लू फ्लॅग सर्टिफिकेशन इज रिक्वायर्ड for a touristic state of Goa. 2 years ago, there was a similar request for blue flag certification at Valsam Beach, and at that time, along with the officials that had come, a site inspection of the beach was carried out, and I remember very distinctly one of the officials telling the fishermen, no, you will have to take all your boats and place them at one corner. Okay. Now, if that has to happen, how are the traditional fishermen, the Ramponkars,
going to carry out their livelihood. We are having problems providing employment to everyone in the state, and I don't think it is wise to add to this problem. However, there are many principles in blue flag certification that are very good and could be adopted. भंडारी समाजाच्या फुडाऱ्यामदी फूट पडिल्ल्यान एक कोफुसावा. आदलो अध्यक्ष आणि सध्याच्या अध्यक्षामधल्या कास्किसावाक लागून समाजाच्या लोकांक खंय दाखले घेवंक कटकटी. समाजाच्या लोकांक मडगांव उपजिल्लोधिकारी जातीचो दाखलो दिवंक टायम काडटा म्हण भंडारी समाजाचो आदलो अध्यक्ष अनिल होबळे वांगड्यांक घेवन उपजिल्लोधिकाऱ्याक मेळ्ळो. ती तुम्ही फक्त हेल्प घेता बाबा त्या कम्युनिटीचो तुका बेस करता जाल्यार तूं कोण रे म्हणून सगळ्योच भायर मारून जाता. हो डिप्युटी कलेक्टर कितें करता की एका हे आमच्या अध्यक्षान आतां सो कॉल्ड न्यू अध्यक्षान लेटर केलें की आपल्या शिवाय आपली न्यूली इलेक्टेड बॉडी येयला तेज्या शिवाय कोणाचेंच लेटर एक्सेप्ट करप ना आनी आमी सर्टिफिकेट दीत आहा सगळ्या तालुक्यांनी बाकीच्या फोंड्या म्हूण झाडबांदोड्या म्हूण केपें म्हूण आमच्या वास्को म्हूण काणकोण म्हूण सगळ्याक एक्सेप्ट करता. इवन पेंजीम पासून तुवें स्वता तुज्या तलाटीक धाडूंक जाय व्हेरीफाय करपाक जाय तेज्या नंतर तो प्रोसिजर करूंक जाय आनी तेन्ना तूं कास्ट सर्टिफिकेट दिता. पूण ही म्हणल्यार क्रायटेरिया ही म्हणल्यार तेणें सांगल्या ताका कितें आहा तो आपण आतां अध्यक्ष जालो म्हणजे प्रायम मिनिस्टराच्याहून ऑर राष्ट्रपतीच्याहून व्हडलो म्हणून समजता. दिस इज व्हेरी हेजे प्रमाणे ते रॉंग ते करूंक जायना हें ताका आमी सांगलां. उपजिल्लोधिकारी सांगता ते प्रमाण ताका खंय नवे समितीचें पत्र आयलां. त्या पत्रा प्रमाण नवीन समितीच्या मान्यताये शिवाय कोणाकूच नव्यान जातीचो दाखलो दिवपाचो ना. Stating that misuse of the caste certificate of Gomantak Bhandari Samaj, and they have issued letter to the collector stating that the certificate may be considered only if signed by Ashok Naik and Pakru Panjikar. So accordingly, we have asked the people to bring the certificate signed by their Samaj. So this is the issue and nothing else. आपकी किती म्हणतात They says that he is also the Adhyaksh of Bhandari Samaj. His request is to consider the certificate issued by past president also. We have not rejected anybody's certificate. Only this period we have rejected because latest certificate issued by the people when he was the Ashok Naik and Panjikar was the office bearer. This certificate we asked the people to bring as per this letter and nothing else. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. GCCIच्या वुमन्स विंगा वतीन वुमन्स फॅसिलिटेशन काउन्सिल हेल्प डेस्क सुरू जाला. ज्या बायलांक व्यवसायांत फुडें सरूंक जाय तांकां हे काउन्सिल मार्गदर्शन करतले, आधार दितले. But I think it's a very, very positive sign that we see a lot of women entrepreneurs getting into business. That was the prime reason why we at Goa Chamber, under Pallavi's leadership of the Women's Wing, decided to have this facilitation center. हे आम्ही आता इनिशियल फ्री एडवाइस म्हणजे बिझनेस रिलेटेड एडवाइस आणि इन्फॉर्मेशन ज्यांका वुमन एंटरप्रेन्युअर्सांक जाय तांकां आमी दितले ते आणि मागीर फुडें वी कॅन फॉरवर्ड देम टू द रिस्पेक्टीव प्रोफेशनल्स. राज्यांत गोंय कबड्डी संघटनेचें काम सारकें ना. कबड्डी सर्तींनी कोणूय रेफ्री म्हूण उबो रावता. खेळाचो दर्जो सकयल वचत आसा म्हूण गोंय कबड्डी रेफ्री पॅनलान दुखणें मांडलें. मुख्यमंत्र्यान हातूंत लक्ष घालून राज्यांतली कबड्डी वाचोवची म्हूण तांची मागणी. ह्या पॅनलांत मान्यता प्राप्त रेफ्री आसात. सर्त आयोजकांनी क्वॉलिफायड रेफ्रीक आपोवन कबड्डी वाचोवची म्हूण रेफ्री पॅनलाचो उलो. गोवा कबड्डी असोसिएशन व्यवस्थित रित्या रिन्यू न जाल्या कारणान तेजें ऑडिट न जाल्या कारणान थोडोसो अडथळो येयलो आनी ते कोर्टान गेले. 2 कमिटी निर्माण जाल्यो आनी 2-3 कमिटी त्यो कोर्टान गेल्यो. ताका लागून कामतीचो ग्रूप म्हणटा आपूण, मागीर रमेश देसायचो आपूण आनी मागीर दोतोर साळकाराचो आपूण. अशें करता 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 मागीर मुळान कशें जालें की कबड्डीक शेवटा गोवा प्राधिकरणाचो स्पोर्ट ऑथॉरिटी डायरेक्टर VM प्रभू हांणी तांकां नोटीस काडली रुक्मिणी की सगळें रिसर्च कर, कारण गोवा कबड्डी असोसिएशन अस्तित्वांत ना अशें दिसता. गोंयांत सगळ्या मंत्र्याच्या पदां सुद्दां खबर आसा. मंत्र्यान CMान सुद्दां हेची चवकशी करपाची गरज आसा. स्पेशली आमचो सामको एकदम जबरदस्त व्यक्तिमत्व असलेलो बाबू आजगांवकार स्पोर्टा खातीर खूब तेणी काम
केल्ले आहा करले आहा तेणी खसून हेजेर गोवा कबड्डी असोसिएशनाचेर ताच्यारे मारचेर चौकशी करची आनी दप्तर हातीन घेवन ते पकडायचे जीन पेंट ते घालून भुरगे थंय उबे रावले कोणी तरी काडून ते उबे केले आनी कबड्डी स्पर्धा सुरवात करपाक सुरू केली. त्या बरोबर सगळ्या मॅनेजरांनी कोचांनी खेळाडूंनी आक्षेप घेतलो की दे आर नॉट क्वॉलिफायड. जे क्वॉलिफायड ऑफिशियल ना तेन्ना आमी खेळो कशें. आमी अशें ठरयलें की बाबा तें पॅनल वयल्यान करचें म्हणून असो करून जावंना. कारण गोंयान इंटर स्कूल लेवलाचेर हायर सेकंडरी लेवलाचेर कॉलेज लेवलाचेर कबड्डी टुर्नामेंट जाता. म्हणून आमी अशें ठरयलें की बाबा आमी एक पॅनल उबें करुया. आतां पत्रकारांनी सांगल्या बद्दल तांकां खरें थंय वी हॅव टू एप्रिशिएट देम की हें पॅनल उबें करपाचें कारण कितें. हें पॅनल उबें करपाचें कारण हेंच की हो खेळ आमचो भारत देशाचो आसा तो सकयल प्रभाव जायना. रिलेटेड आसा आमचे कडेन क्वॉलिफायड रेफ्री आसा. जर तुमकां गरज पडटा इन फ्युचर जाल्यार तुमी आमकां एप्रोच जावपाचें आमी प्रोवायड करता. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.